तारका आत्म्यान सतान बाबा उसों घेता तुका आत्म्यान सतान बाबा उसों घेता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. जेजू कृपा देव. माई मोगाचो येवकार तुमकां आयज मिसाचे भेटेन आयज 3रे नोवेन बागेवन जुजेवाजाचे परबेच्या तयारेचे आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या डॉरेटी फेर्नांडीस हिच्या आत्म्या पासत देवान तिका सुर्गीचे सूख फावो करूंक मागुया. तशें दुसरें तेसो आमी भेटयता कॉस्ता फामिलीच्या सगळ्या सोपून गेल्ल्या आत्म्या पासत देवान तांकां सुर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आयच्या दिसा आमच्या मागण्यांत दवरुया वासुल्ला फेर्नांडीस आयज लग्नाचो साक्रामेंत जोडटा. देवान ताचेर ताच्या नव्या गोराब्याचेर आनी ताच्या जिविताच्या सांगाताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी भोव करून जी कोण पिडेंत आसात तांचे पासून, जी कोण झुजांत आसात आनी झुजान कश्टवतात तांचे पासत, ज्या कोणाची शांती पिड्यार जाल्ली आसा तांचे पासत आमी मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिय भाव भयणीनो, आमी साद्या काळान भितर सरल्या आनी साद्या काळान भितर सरल्या तेन्ना आमी बागेवन जुजेवाजाची नोवेनां करता. आयच्या दिसा किरीत भाशेन विशय बागेवन जुजेवाजाची नोवेनांक बागेवन जुजेवाजाची देख घेवन समाजांतलीं झगडीं झुजां पयसावंक मागुया. जेन्ना वेगवेगळे तरेचीं झुजां आमकां दिश्टी पडटा, जावं राष्ट्रां मदें वो राज्यां मदें, स्टेट्सां मदें, वो घडये आमच्याच समाजान शेजाऱ्यां मदें, वो आमच्या गोराब्याच्या वांगड्यां मदें, आमच्या वावराचे सुवातेरूय असलीं झगडीं झुजां आमकां दिश्टी पडटात. हीं सगळीं आमी जुजेवाजाचे मजतीन देवाच्या हातान घालुया आनी ह्या असल्या झुजांनी ती पयस करूंक आनीक झुजतल्या मदें शांती करूंक आमकां कृपा मागता आसतना जायते फावटी आमी झुजां वो झगडीं पालोवचे बदलेक आनीक चाळोवन घातल्यात, आमी घडये खबरो केल्यात, वो आमी जायते फावटी घडये रॉंग इंटरप्रिटेशन्स दिल्यात. असले सगळे आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुर्गदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. बागेन सदांच सांगवार मरे सगळ्या दूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मारता, आमची मागणी दोयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या दारार एली बसोन आसलो.
तेन्ना सगळींच कोंतीबरीत जावन आनी दुकां गोलोवन आना सर्वेस्पराक प्रार्थना करूंक लागली आनी अशी तिणें एक आंगवण केली. दोलबारांच्या सर्वेस्परा तुजे चाकोनीचे चोडफोडे पळोवन तिचो उगडास करताय आनी तिचेर विसोर घालिनाय जाल्यार, पूण तुजे चाकोनीक एक पूट जल्मसो करशी जाल्यार हांव ताका आख्ख्या ताच्या जिविताक सर्वेस्पराक भेटयतलीं आनी केन्नाच ताच्या माथ्याक वाकोर लावंक दिवचो ना. सर्वेस्पराच्या म्हऱ्यान ती अशी जायतो वेळ प्रार्थना करीत आसतना एली तिच्या तोंडाक पळयतालो. आना एकदम ल्हुवान उलयताली, तिचे ओंठूच हालताले, पूण उतरां आयकूंक येनासलीं. देखून ताका ती पियेशी दिसली आनी ताणें तिका म्हणलें, कितलो वेळ म्हूण तूं असल्या पियेल्या बेसार रावतली? तुजो सोरो तूं सोड. पूण आनान जबाब दिलो, ना सायबा, हांव एक दुखी कोंतीक सांपडलोली बायल. हांवें सोरो ना म्हूण कसलेंच येर पियोन चाकूंक ना, पूण म्हज्या काळजाक भोगता तें हांव सर्वेस्पराक सांगतालीं. हांव एक कसली ओलकी बायल म्हूण धरिनाकाय. हो सगळो वेळ हांव कोंतीन उस्क्यांनी भरलेल्या काळजांतल्यान उलयतालें. तेन्ना एलीन म्हणलें, शांतीन वच आनी तुवें इस्रायलाच्या देवा कडेन प्रार्थना मागलां तें तो तुका दिवं. तिणें ताका परतिपाल केलो, तुजे दोल्या मुखार तुजे चाकोनीक उपकार मेलूं. अशें उलोवन ती आपले वाटेक लागली आनी जेवली आनी तिचें मूख आनी केन्नाच कोंतीन भरलोलें दिसूंक ना. सकाळीं ती उठली आनी सर्वेस्पराक बजून आपल्या गांवघरा रामा नगरांत परतली. एलिकानान आनी आना आपले बायले कडेन कुडीचो एकवोट केलो आनी सर्वेस्परान तिच्या मागण्यांचो उगडास केलो. ती गोरबेस जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी सॅम्युएल म्हूण ताका नांव दवरलें, कित्याक तिणें म्हणलें, हांवें ताका देवा कडेन मागून घेतला. देवाचें उतरें. आमचो जबाब, सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सगळीं म्हणया, सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सवें बोळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानांची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब, सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. बुलिस्तांचें दोनू मोडलें, पूण अस्कोतांचें बोळ वाडलें. पोटभर जेवलीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण भुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वांसटी बायल 7 फावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांची आवय आतां बुजवण ना. जबाब, सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. कोणान देंवयता आनी थंयसरलीं भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बलकाय धाडटा आनी ग्रेसकाय दिता. तोच दोनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब, सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. गरिबांक तो दुलींतलीं उखलता, दुर्बलांक तो शेतांतलीं वयर काडटा. कुंवरांक मदें तांकां बसयता, मानाचें आसण तांकां नेमून दिता. जबाब, सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. देवाचें उतर मानून घेयात. मनशाचें उतर कशें न्हय, बोगोर देवाचें उतर कशें. Sorvesporak soy, sorvesporak soy,
Sorves morax soy, soy, soy. Sorves morax soy, sorves morax soy. Sorves morax soy, soy, soy. सर्विस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजू आनी ताचे शीस काफारनामा पर्यंत गेले आनी सोनवार पावतच जुदेवांच्या देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी ताचे शिकोवणे विशीं लोक अजाप जातालो. कित्याक धर्मशास्त्र्या भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलेले परी तो तांकां शिकयतालो. मेळोत्म बशिल्लो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानान आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हणलें, नाजारेतचा जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणा, देवाचो पवित्र भक्त. पूण जेजून ताका धमकावन म्हळें, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेळोत्म ताका फडफडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हें आनी कितें? नवी शिकोवणी आनी अधिकारान दिलोली. मेळ्या आत्म्याक लेगून हुकूम घालता आनी ते ताचें आयकतात. आनी रोखडेंच गालिलियाच्या आख्ख्या प्रांतान ताचें नांव गाजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. झगडीं झुजां सोंपोवंक, शांती समाधान करूंक, जुजेवाजाची देख घेवंक आयज आमकां ह्या तिसऱ्या नोवेनान भाव भयणीनो उलो. झगडीं झुजां चालू आसात काय? आयज झगडीं झुजां चालू आसात? वय, आमच्या दोळ्या मुखार आमी सद्दां मागतातूय. सद्याक इस्रायल आनी गाजा, इस्रायल आनी हमास हांचे मदें झूज चालू आसा. गाजा ह्या प्रांतान जायतो लोक मेला, जायतो लोक आजून पासून कश्टवता, बेघर जाला. रशिया आनी युक्रेन झूज चालू आसा आजून पासून. युक्रेनान जायतो लोक मेला आनी थंयसरूय लोक बेघर जाला. तांचें निसंटन जायतें जाल्लें आसा. राज्यां मदें झुजां पेटलेलीं आसात. आमच्याच भारताचे स्टेट्स आसात, आमचे भितर गोंयचे भितर आनी कर्नाटका भितर झूज चालू आसा. आर्मां घेवन घडये न्हय पूण नदीक लागून, रिवा म्हादेई हाका लागून झूज चालू आसा. हें झूज कोर्टान चलता. तेच भाशेन दुसऱ्या स्टेट्सां मदें असले बॉर्डर इश्यूज हें आसा. आमचे भितर गांवां गांवांनी, एक हांव ह्या गांवचो तूं त्या गांवचो, असलीं झुजां बारीक बारीक पेटलेलीं आसात. तशेंच आमी आमच्या जरी तर घरान भितर चल्ल्या जाल्यार आमच्या घराब्यांनी झगडीं केस्तांवां चालू आसात. असलें झगडीं झुजांचें केस्तांव आमच्यान पळोवपाक जाता, जाचे विशीं आयज पयल्या वाचपान घडये उक्तेपणी आमकां सांगूंक ना. एल्कान आनीक हाना, घोव बायलां, तांचो घोराबो, तांच्या घोराब्यान झूज ओ ही झगडीं एकामेकाची शांती पिड्ड्यार करप चालू आसलेंशें दिसता. कारण हाना वांचटी आसली, तिका भुरगें नासलें आनी भुरगें नासलें देखून घडये दुसरीं जीं घरचीं वांगडी आसात वो दुसरीं जीं घरचीं न्हय तीं तिका किकोन करतालीं. भुरगें ना देखून केश्टायो करतालीं. आनी देखूनच ही बायल म्हणटा, हांव अडचणेक सांपडलेली वो दुखान पडलेली बायल, सोरो पियेल्ली न्हय. तर हे परिस्थितीन तिची गोत असली जाल्ली, दिसताली सोरो पिवन आयल्या. कित्याक ती देवा लागीं मागताली काळजाचे खोलायेंतल्यान. तिचें मागणें जालें भितरल्या काळजांतल्यान केल्लें मागणें. तिचें मागणें जालें भावार्थाचें मागणें. तिचें मागणें जालें शांततायेचें मागणें. उतरां जाय ती तिणें उजार करूंक ना, वो बोळ मारून तिणें मागणें करूंक ना.
उडयो मारून मागणें करूंक ना, वो सगल्यांक सांगून तिणें मागणें करूंक ना. पूण आपुणूच देवाच्या मंदिरान वचून लुवान फकत वोट हालताले म्हण आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. एक उतर पासून आयकूंक येनासलें. जाल्यार ह्या झुजान ती आपलें मागणें करता, देवाचे कुशीन हें मागणें करता अशें आमच्यान म्हणूंक जाता. भाव भयणीनो, असलीं झुजां आनिकूय आमचे भितर आसतलीं. आमच्या वावराचे सुवातेर जायते फावटी हीं झुजां चालू आसात. पर्सिक्युशन वावराचे सुवातेर कोण वयर आसा, बॉस आसा, तो जे कोण खाला आसात तांकां सतायता वेगवेगळे तरेन. जावं वेळार येयना जाल्यार, वो इल्लोसो कसली चूक जायत जाल्यार, वो जरी तर कोणूय सोत उलयता जाल्यार हीं झुजां चालूच आसात. जुजेबाज जेन्ना जल्मल्लो आनी जुजेबाज ह्या संवसारांत आसलो, झुजां चालू आसलीं काय? खरीच भाशेन धर्मीक झूज धर्मा मदेंच एक चालू आसलें, वेगवेगळ्या झुजां मदें. आनी हें झूज म्हणल्यार मंगळूरच्या गांवांत वो मंगळूरचो प्रांत जो आसा तातूंत मिस्योनरी वावर कोणें करपाचो हाचे विशीं. आनी झूज आसलें तें पवित्र सभेचेच वांगडी. एके वाटेन आसले पाप साहेबाचे प्रोपगांदा फिदे, जे आख्खो संवसारभर भावार्थ पसरपाची तांकां जबाबदारी आसा, हें खातें ताका म्हणटा प्रोपगांदा फिदे. जाल्यार दुसरे वाटेन आसलें पुर्तुगेज सरकाराचें, तांचें मिस्योनरी वावराचें खातें प्रोपगांदा पाद्रोवादो. एके वाटेन प्रोपगांडा, दुसरे वाटेन पाद्रोवादो. आनी मंगळूरच्या ह्या वाठारांत कोणाक पदवी आसा, ज्युरिस्डिक्शन कोणाचें चलता हाचे विशीं तांचें झूज दोगांय कडेन दोनूय वाटेनी याज्ञीक आसले. तांचे मदें झूज, कोणाचें साक्रामेंत सारकें, कोणाचें साक्रामेंत सारकें न्हू. आनी असल्या झुजान हे जे याज्ञीक आसात पाद्रोवादोचे आनीक प्रोपगांदाचे जे याज्ञीक आसात ते लोकांक सांगताले, पाद्रोवादो जरी तर तुमकां ताचे खाल जे वावुरतात त्या याज्ञिकांनी संस्कार दिले ते इनवॅलीड, तांकां अर्थ ना, मोल ना. तशेंच उरफाटें पाद्रोवादोचे जे आसात ते लोकांक सांगताले की प्रोपगांदाचे जरी तर याज्ञीक कोणूय दितात जाल्यार तांकां ज्युरिस्डिक्शन ना, ते साक्रामेंत इनवॅलीड. आनी असल्या झुजान पवित्र सभा कश्टवताली. जे भाशेन आना कश्टवताली ते भाशेन ही पोरजा कश्टवताली. लोक साणून पडलेलो. आजून पासून वेगवेगळ्या सुवातांचेर असलीं झुजां, असलीं केस्तांवां चालू आसात आमकां दिश्टी पडटा. आमच्याच पवित्र सभेन लोकां मदें कन्फ्युजन जाल्लें आसा, जायते फावटी याज्ञिकांक लागून वा आमच्या धर्मीक वडिलांक लागून. जायते फावटी घडये आमचे धर्माचे वडील आपलें डिसिजन रोखडेंच दिनात, हाका लागून लोक कन्फ्यूज जाता. मागीर लोकां मदें केस्तांवां जातात. हें आमी पळयलां, आमच्या गोंयांतूय जाता तें. तर असल्या संदर्भान भाव भयणीनो, आयज ही नोवेनाची भेट भेटयता आसतना आमी जुजेवाजाची देख घेवपाची. हे प्रोपगांदा आनी पाद्रोवादो आसले तांचे मदें. प्रोपगांदा म्हणटा तांचो कांस्त्रो म्हणलेलो तो वडील आसलो, जाल्यार पाद्रोवादोच्या नांवान जुजेवाज मंगळूरच्या शारांत वो मंगळूरच्या ह्या प्रांतांत वावर करतालो. आनी जेन्ना हें झूज कितलें चालू आसलेलें, जुजेबाज तांचे लागीं बसता, उलयता आनी हें समाधान घडोवन हाडटा. आनी तेन्ना हांव ह्या मंगळूरच्या प्रांतांत भाव भयणीनो हीं झगडीं झुजां आनी लोकां मदें जें एक कन्फ्युजन चालू जाल्लें तें सुटावें जालें. तर जुजेबाज जालो हें हातयार हीं झगडीं झुजां पालोवपाक. आनी जायते फावटी हीं झगडीं झुजां पालोवपाक आपुणूच खालती जालो. तर जुजेबाज करता ते भाशेन आमी करतले जाल्यार दुबाविरेत एक याज्ञीक कसो ताणें देवाक मागणें केलांच. देवा लागीं ताणें ही आख्खी परिस्थिती जी आसा ती देवा मुखार दवरल्याच आसतली. देवाक मागणें करूंक हाना आमकां दिश्टी पडटा देवाशी गेली. देवाक तिणें आपलें मागणें उबारलें, भावार्थान केल्लें. तेच बरोबर फकत मागणें केलें आनी थंयच रावली जाल्यार जायनासलें. ती परतून आपल्या घोवाशी आपल्या घरा गेली. एल्कानान आपले पत्नी हाना लागीं कुडीचो एकवट केलो आनी त्या उपरांत सामुएलाचो जल्म जालो. देवान तांचेर नदर घाली, तांचें मागणें आयकलें. जुजेवाजान हें सगळीं झुजां चलता आसतना पाद्रोवादो आनी
प्रोपगंडा हांचे मदें आसलेल्या झुजाक लागून लोकांक जेन्ना भावार्थान त्रास जाताले तेन्ना हें धर्मा भितरूच आसलेलें झूज सोंपयलें, लोकांक शांत समाधान हाडलें, भावार्थ वाडयलो. भाव भयणीनो, आयज शुभ वर्तमानान व्हडलें झूज आमी आयकता. एके वाटेन आसा जेजू, दुसरे वाटेन आसा ते मेळे ओतमे. आनी ह्या मेळे ओतमे आवाजूय करतात त्या मनशा वरवीं, त्या मनशाक वापरून आपूण उलयतात. आनी जेजूक तांणी प्रश्न केलो, तूं हांगा कित्याक आयलाय? आमचो भस्म करूंक? ह्या झुजान आमची हार जातली हें देंवचाराक खबर आसा, मेळे ओतम्यांक खबर आसा. जेजू मुखार आमच्यान जिखूंक जायना हें तांकां खबर आसा. आनी देखूनच हीं उतरां तो उलयलो. आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणा, तूं देवाचो पवित्र भक्त. भाव भयणीनो, हातून ह्या झुजान जेजूचें जैत जालें. हो मनीस जो आसलो तो जरी तर जेजूक परगडटा जाल्यार जेजूक फायदो न्हय आसलो काय? सगल्याक हो मनीस हो देंवचार वचून सगल्यांक सांगता तो देवाचो पवित्र भक्त म्हूण. कोणाचें लोक चड आयकता, देंवचाराचें काय देवाच्या मनशांचें? सारकी सांगात, लोक चड कोणाचें आयकता? हें देंवचारान सांगलां तें लोक मानून घेतलो काय? समज थंयसर पेद्रू वो आंद्रे कोणूय आयिल्ले आपोस्तलांतले एकल्यान सगल्या लोकांक सांगतले, पळयात जेजू देवाचो पवित्र केल्लो भक्त. आनी दुसरे वाटेन हो देंवचार बसलेलो मनीस सांगता, तूं कोण तो हांव जाणा, तूं देवाचो पवित्र केल्लो भक्त. कोणाचें मानून घेतले लोक? पेद्रूचें आनी आंद्रेचें काय ह्या देंवचार बसलेल्या मनशाचें? तुमी कोणाचें मानून घेवपाचीं? देंवचार बसलेल्या मनशाचें मानून घेवपाक सोंपें, कित्याक भिरांत आसा आनी लोक तें मानून घेतलो आसलो. जेजूच्यान ताका वापरूंक जातालो आपणाची परगटणी करपाक सगल्यांक, पूण जेजू ताका वापरिना. आयज भाव भयणीनो, असलीं झुजां चालू आसात. आयज वेगवेगळे तरेन मनीस मनशाक वापरता. भोव करून जांचे लागीं आसा, जे कोण गिरेस्त आसात, ते गरीब आसात तांकां वापरतात. तांकां ते गरीबसाणींतले भायर सरपाक दिनात. आयज भ्रश्टाचाराचें झूज चालू आसा. भोव करून आमचे जे राजकी फुडारी आसात भ्रश्टाचारान इतले बुडलेले आसात की तांच्यो फायली तयार केल्ल्यो आसात. आनी जे कोण पॉलिटिकल कंट्रोल आपणाच्या हातीन धरून आसात ते ह्योच फायली वापरता, कित्याक भ्रश्टाचारान सांपडलेल्यो तांच्यो फायली तयार केल्ल्यो आसात. आनी ह्या पासत जे कोण भ्रश्टाचारान बुडल्यात ते सारकें आसा तें जाणा जावनूय सारकें करूंक पावना. त्याच कचऱ्यान एके भाशेन चिड्डोन उरतात. देंवचार बसलेलो आसा तांचेर भ्रश्टाचाराचो, पूण तातूंतले भायर सरनात. कित्याक? जांच्या हातान पदवी आसा तांकां भायर काडूंक ते तांकां भायर सरूंक दिनात. कित्याक? तांकां ते वापरूंक जाय. जेजून ह्या मनशाक वापरूंक ना, पूण रोखडोच ताका देंवचाराक व मेळ्या ओतम्याक हुकूम घालो, ह्या मनशा वेल्या भायर सर, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. एके भाशेन तुजे गोवायकेची म्हाका गरज ना. आनी तुजी गोवायकी ह्या मनशांक, ह्या परजेक जरी तर एके भाशेन म्हजेर विस्वास दवरपाक आदार करतली, असली गोवायकी म्हाका नाका, मेडी गोवायकी म्हाका नाका. जाल्यार भ्रश्टाचार म्हणटा तो भाव भयणीनो, हो आमकां जें कितें मेळ्ळें आसा तातूंतल्यान सान पासून जरी तर फायदो जाता जाल्यार आमी ओग्गी रावतले. तो मागीर भ्रश्टाचार कोणूय करूं, ल्हान मनीस करूं, व्हड मनीस करूं, पदवे नासलेले मनीस करूं वो पदवी नासलेले मनीस करूं, आमकां तातूंतल्यान कितें फायदो जाता जाल्यार ओगी रावता आमी जायते पावटी. असलें झूज आमकां जरी तर आमचे भितर जाता जाल्यार आमी हारलेलीं मनशां, वी आर डिफिटेड पीपल. पूण जरी तर जेजून केलां तशें आमी करपाक तयार आसा, आमच्या फायद्याक न्हू, पूण ह्या मनशाचे शांत समाधाना पासत ओगो राव, भायर सर. झुजे वाजान भाव भयणीनो, आपणाचो फायदो पडोवंक ना. पाद्रुवादो हाचो वडील कसो ताणें म्हणूंक जाय आसलें, जैत आमचें जावपाक जाय, देखून झुजया. म्हणटा ना, आमकां झूज गरजेचें न्हू, पूण लोकां मदें जो भावार्थ पसरूंक जाय तें गरजेचें. आयज असल्यो वेगवेगळ्यो वस्तू आसात, एक जरी घडी आमच्यान आतां ह्या वेळार ताचेर नियाळ करूंक जायना, पूण असलीं वेगवेगळीं झुजां वेगवेगळ्या मोडार आसात, तीं शांत करपाक आमी मागुया. कितें भाशेन आतां ह्या दिसांनी जेन्ना झुजे वाजाची नवेनां सुरू जाल्यांत तेन्ना थोडे जाण धर्माच्या नांवान उठलेले आसात.
वो हिंदू धर्माच्या नांवान ते उठलेले आसात. जरूय आमी जाणा आमच्या गोंयचे हिंदू भाव भयणां आमचे सगळे कांय बरे भाशेन वागतात, सगळें बरें आसा. तेन्ना एक उचांबडाय करपाक थोडे जाण उठलेले आसात धर्माच्या नांवान. धर्मभेद, धर्मझूज. भाव भयणीनो, असल्याय वेळार आमी पवित्र सभे वाटेन क्रिस्ती मनशां ही उचांबडाय करिना जावपाक आमकां आमच्या वडिलांनी उलो मारला. झुजोंक न्हू, हे धर्माचें झूज आमकां झुजूंक नाका, पूण शांत समाधान करून जेजूय तांकांय दिवंक, कित्याक जेजू सगल्यांचो सोडवणदार. आनी हे भाशेन हें शांत समाधान हाडूंक आमकांय जुजे वाजाच्या नांवान उलो मारलेलो आसा. तर आयचे मिसाचे भेटेन आमकां करपा मागुया आमी शांत समाधान हाडटात तसलीं मनशां जावं, झगडीं झुजां पयस करतात तसलीं मनशां जावं. आनीक जीं कोण कश्टांत आसात, त्रासान आसात, तांकां समजूंक, तांकां देवाशी हाडूंक आनी देवाची कृपा तांकां मेळची पासत आमचेंय मागणें आनी आमचो सहकार तांकां दिवंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया. गायन घेऊया C14 पेज नंबर 34. C14. तुझ्या उदारपणातून आमकां तोंड तुमी दिला मशीच सर्वेस्पराश्चारूच नरामी तिका दिनवास तुझ्या उदारपणातून म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र विचारवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानो, तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे सवें सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणान आमा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान खरो देव तो, तर ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी खुर्सार आपलें रगत वारोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासणाचें जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या नांवी बाबान. उंचरगीक तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचें नांव येता तांकां सोय. उंचरगीक तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करूंक म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटभर घोटुया. तुझ्या कुसानीक मोनाची मनमना उर्वी तुवें आमकां सोडवली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेकाय जाजीर जाल्लेल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. झगडीं झुजां करूंक न्हय पूण झगडीं झुजां सोंपोवंक, शांती समाधान करूंक झुजे वाज आमकां देख दिता. आमी आमचेच मोदें जियेता आसतना असलीं झगडीं झुजां पयस करूंक, एकामेका पासत मागूंक आमी तयार जावया. जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान सगळीं झूज करतात, झगडीं करतात तांकां बापाक उबारुया. आमचे बापा, सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातळ मागोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितरांच्या म्हाका फावना पूण तुज्या कातुत्रान म्हाका पोलाकी मेवतली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा तू जेजू भोव पवित तूं संस्कारान भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. प्रार्थुया. सूर पदवीदार देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणान आमकां तूं पोसताय आनी नवी गोटाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानूं हें आमी खालतेपणी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. निसर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. रेलिकेचे दाखोवणेचे मागणे. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय.
बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसावां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या खुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगोटणार जालो. ताचे रिलिकेची दोबाचीक दाखोवणी तशेंच 2025 उत्सवाक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र पुस्तकाच्या बोळान तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशुद्धीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक प्रवासो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बीवन परगोटणारां आमकां कर. आमीन. गायन घेऊया U35 पेज नंबर 249 U35. Baba, tu ci passo.